रस्त्यार गायडो भोंवता मेन रस्त्यार आमचे आनी ह्या रस्त्यार लोक चलून वयतात, स्कुटरीन वयतात, फोरून वयतात, तांकां एकदम धोका. ते केन्नाय तेंचो हल्लो करूं शकता. आनी एकच न्हू अशें कितें 4-4, 5-5 गायड वांगडा येतात आनी हे गायडे जंगलांतले पूण आतां ते गांवांत येवपाक लागल्या. जशें आमचे बोंडला पळोवंक वता तशें आमकां हांगा प्रत्यक्षान पळोवंक वता. बोंडला वचपाची गरज ना. आनी हे गायडे येवपाक कारण कितें तर आयज सगळीं जंगलां काबार केल्ली आसा. सगळे पाण्याचे सोर्स बंद केल्ले आसा आनी तांकां खावपाचें, पाणी पिवपाचें, रावपाक घर नासल्या कारणान ते गांवांत येवन सगळ्याक वावरतात आनी लोकांक एकदम धोका निर्माण जाता तेज्या वाटून. आज तर ही जंगलां जर कापूंक नासलेली तर जनावरां सगळीं जंगलांत वतलीं. जंगलां कापली, दोंगर काबार केले आनी त्याच बरोबर आमकां हांगा मायन आसात शेजाविजंताची, ती 24 वरांच चालू आसतात आनी ते काबार केल्ली आहा आनी त्या कारण तांकां रावपाक जागा ना आनी आवाजान ते सगळे लोक गांवांत येतात धांवत. तांकां म्हाका दिसता हांव ते फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट करता की हेजेर बरें एक स्टेप घेवन ह्या गार्डनाचो बंदोबस्त करचो. कित्याक लोकांक बरी भुरगीं रास्ते चलाचो वयतात तांकां एकदम तर सामके धोकादायक जाल्लेले आसात. त्याच बरोबर आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर, त्याच बरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत तांकां हांव रिक्वेस्ट करता ह्यो वारंवार गोश्टी घडत आसा. ही जनावरां गांवांत येत आसात आनी ह्या दोंगराक आनी ह्या मायन्या खातीर सगळें हो परिणाम आमकां भोगचो पडटा. तेन्ना खरेंच एक तेंचे अशी बैठक घेवन कशें एक ठोस पावल उचलून तेजेर योग्य निर्णय घेवन ह्या जनावरां गांवांचो बंदोबस्त करचो अशें हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टरांक तशेंच आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. गव्हर्मेंटान तांकां धरून कशें तरी व्हरचें आनी लोकांक ते निवळ लोक रात दीस भोंवता न्हू. आमचे आतां भुरगे खंय कामाक वयता, रातचे 12, 1, 2 कडेन जांक येता आनी वाटेक गावले चूक करून जाल्यार कितें केलें जाल्यार बरें वायट जाल्यार कटकटी न्हू. त्या परस तेजेर कितें तरी बंदोबस्त करचो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूच कितें तरी करूंक जाय न्हू. आमच्या कडेन जाता, आमच्या कडेन कितें आर्मां आहा. पण ह्यान पयलीं हांगासर कोणी गव्यान बी कोणाचे अटॅक बी केला? तशें कांय हें ना. ह्यान पयलीं कांय ना. कांय ना. गोव्या रेड्याचेर तर हेवटेन आमच्या हेवटेन नाच. म्हणजे आता जे कोणी असे भोंवता तेंचो फॉरेस्टान बंदोबस्त करपाक करचो.